वन्दे मातरम् जय मातरम् वन्दे 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 मातरम्. हाय ग्रेस फॅमिली, कशा आहे तुम्ही सगळी? समजत आहे तुम सगळी बरं आहे म्हण. सो आज इंडिपेंडन्स डे. हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल ऑफ यू. सो आज आम तुमकां आख्खे दाखयतली आमाज इंडिपेंडन्सा कित कित करतली आनी दाडा सावता आज दाडा एक स्पेशल बिरयानी करतली. सो दाडा तुका रेसिपी शेअर करतलो. बाय 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 बाय. फ्रेंड्स आम्हाला काय करतली यायस कलर कोतोली नायरा आणि अले न्हू रे हेचो कॅनवास हाडे धाडान तांकां. कित कलर कोतो तुमी? कित कोतली पेंटींग? इंडिया फ्लॅग. वाव. सो रेडी तुमी पेंटींग करपा? इवनिंग कोतो आमी आत न्हू. ओके ओके अलेया ताका आत करूं जाय पेंटींग हेचे कलर हाडे मागीर कोते आमी. म्हाका एक आयडिया हा बरे अशें करपा. हाय फ्रेंड्स, केशाय सोगली. वेलकम टू ग्रेस किचन. ओके, आज तुमकां दाखयता हांव बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी, स्पेशल इंडिपेंडन्स डे स्पेशल बिरयानी करता. ओके, सो मुगे रेसिपी चोय. हांव जाणा तुमगे ओल्ड रेसिपी आसतली बट ही मुगे स्पेशल रेसिपी. ओके, सो चोय आई. ओके, तुमकां लायक जाल्यार ट्राय करात मागीर म्हाका सांगाय कमेंटार कशी जाली तुमकां ही रेसिपी. ओके, सो आतां हांवें रायस घेयला, बासमती रायस घेयल्या. सो बासमती रायस घेवन हांवें बे लिव्स घायले, शाही जिरा घायल्या आनी एक सिनेमन स्टीक उडयता भितर. ओके, आनी थोडेंशें ऑयल उडयता कित्याक न्हू रायस मागीर न्हू स्टीक जावपा ना, ताका लागून थोडेंशें चड न्हू पुरो इतलेंच. ओके, मागीर हांव तुमकां दाखयता रेसिपी मुखार मुखार. ओके, आनी थोडें सॉल्ट. आतां हें सगळें घायलां आनी मातशें मिक्स मारता. ओके, सगळे मिक्स जायले स्पायसेस. ओके, ट्रिपल एक्सेल रायस केला एक्चुअली बिरयानी करपाक. ऑटोमॅटिकली रायस जाता आमगेलो रेडी. ओके, आतां मागीर तुमकां आतां मॅरिनेशन आनी ग्रेवी कितको करपाक दाखयता. ओके, प्रॉन्साची. सो आतां ऑनियन कट कोता. ओके, ते कॅरमलायज करून मागीर बिरयानी भितर घालपा. ओके, ते बरें जाता मागीर बिरयानी भितर फ्राय करपा तें. आतां भायल्यान सोड म्हाका. दुसरी भायर सुटपा पडे जाल्यार. अच्छा, आतां हांवें ऑयल घायला ऑनियन फ्राय करपा. बरें ताप दी सारकें ऑयल. मागीर तुमी कितें कोताय स्पेशल इंडिपेंडन्स डेयाक? ओके, कमेंटां सांगाय कितें स्पेशल केलें तें तुमी इंडिपेंडन्स डेयाक. ओके, आज वेनिशान रेस्ट घेयली आख्खी. आज मुकुना म्हणटा पण कांय कुकींग आज एशली तूं कर ही म्हाका सांगता न्हू. हय, कितू त्रास पडटाय म्हाका. ना बिश्टें म्हणा तूं आनी होरें समजायता तें जायत काम करता. हांव फकत हेल्प करता ताका मुखार जाता ते भाशेन न्हू. आज पाकिस्तानी इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करताय. आमगे म्हाका दिसता आनी 2 दिसान सेलिब्रेट करतले. इंडिपेंडन्स डे जालें म्हणटरी कितें हाल फ्रायडे न्हू कोण आसना ऑफिसा. ओके, घालया न्हू. ते उदक घायला तें आतां येता.
बरा मास्टर मास्टर शेफ हांव. आतां बरो कॅरमलायज जावपा जाय तो आनी स्लोली कॅरमलायज जायी स्लो फायराचेर घाता बरो. थोडे सॉल्ट उडयले न्हू हितूर रोखडें सॉफ्ट जाता मातशें कुकींग फास्ट जाता. आमगे इंडिया टाटा सॉल्ट घाता. चल मागीर नेक्स्ट प्रोसिजर दाखय तुमकां मॅरिनेशन मसाला काडपाचो. हांवें मॅरिनेशना सॉल्ट आनी पेपर घायला ओके. आनी आतां हांव थोडो जिंजर गार्लीक पेस्टूय उडयता. जिंजर गार्लीक पेस्ट घाता. आनी कर्ड उडयता. धाकटे कंटेनर कर्डाचे 150 ml बरें मिक्स करता. हें मिक्स करून बरें एक एटलिस्ट 30 minutes हांव फ्रिजींत दवरता मॅरिनेट जायन बरें. सो तू हितून घायला सॉल्ट पेपर कर्ड जालें. ओके. कोरिएंडर घेयला एक बंच. गार्लिक 4 पॉट गार्लिक आनी थोडेशें जिंजर. हाफ चिली विदाउट सीड्स कित्याक नायरा स्पायसी खायना. थोडेशें पेपर एक 4-5 क्लोव्स जे जीरा थोडोसो सिनेमन 4 इलायची ओके धाकट्यो अश्यो ओके. असो एक लिंबू घेयला. लिंबू पिळपाचो बरो सारको बरो पिकोन येता न्हू गो मसालो लिंबूचेर. तुमच्यान लिंबू मागीर दिवन घालूं जाता बट हांव लिंबू मसालान घालता कित्याक मसाला मॅरिनेशन जाता न्हू बरें. थोडेशें टर्मरीक उडयता. तो जालो. थोडेशें उदक घाता. आज सगळे हांवें मसाला घेयलाय आनी आतां ब्लेंड मारता मसाला करपाक. सो हांवें ते कॅरमलायज करपाक आनियन्स दवरले न्हू ते हांवें सेपरेट काडलाय आनी थोडे दवरल्याय हिंगा. सो आतां हांव हें कोता फ्राय कोता प्रॉन्स मॅरिनेशन केल्लें तें. सो तो फ्लेवर येतलो कॅरमलायजाचो आनियना सेपरेट आनी काडना. बरें मिक्स करपाचें. जाय जाल्यार तुमच्यान टोमाटोय घालपाक जाता बट आमी टोमाट घायनाय. तूं काम केलां आनी तूं टायर्ड जाला थोडो ब्रेक घेयला आनी रिफ्रेशमेंट घेता. आलमारा मँगो ज्यूस मँगो मिल्क शेक तू कॅम्बेसेडर करू लायक ट्राय करूया बेस्ट. आलमारायाचो सो हे आतां मातशें हाफ कूक जाल म्हणटरी हांव मसाला उडयतलो ग्रीन मसाला घालून मागीर आमगे मसाला रेडी जातलो बिरयानीचो ओके.
आतां आनी एक 2 मिनटान घाता मसाला. ऑलमोस्ट जाल ते हाफ कुक. सो आमगेलो ग्रीन मसाला घाता आतां. आमी चड स्पायसी केलें ना आनी चड आर्टिफिशियल मसालाजूय घालना आमी, कित्याक अनायरा आनी हलिया मागीर ती खावपानाय न्हू, ताका लागून. सो आमी जाता तितूले ऑर्गेनीक आनी नॅचरलूच जाताय. ओके, आनी हेल्दी म्हणचे हेल्दी म्हणून जायना गो, कित्याक तेल बी यूज केलें गो, बट एटलिस्ट आमी आर्टिफिशियल चड मसाला घायले न्हय, सगळे होल मसालाच घायले न्हू, होल स्पायसीस. सो आतां उरलो मसाला न्हू, तितू हांवें थोडें उदक घायलां आनी आतां हांव घाता हितून. सो स्लोली रिड्यूस जातलें. रिड्यूस जाल म्हणटकीर मातशें दाट जातलें. आतां मातशें पातळ आहा न्हू, स्लोली कूक जाय ती. सारकें काफरी जालें सारकें. ओय इनागर घायल्या आनी आमटाण घायल्या काफरी जालें. ट्राय कराय आं सगलीं ही रेसिपी आनी सांगाय आमकां. ही आमगे रेसिपी कॉपी केली ना, कॉपी केली ना, नॅचरल रेसिपी आमगेली. नॅचरल वे. ही आमगे सिंपल रेसिपी. ग्रीन मसाला प्रॉन्स बिरयानी. सो फ्रेंड्स, आमगे ग्रेवी जाली. ओके, प्रॉन्स ग्रेवीचे बरी जाल्या, चड पातळ जालें ना, मातशें दाटूय आहा, बरी आहा ते, आनी टेस्टूय बरो लावता सारको. आनी रायसूय रेडी जाला. आतां आमी एक्चुली हाल इंडिपेंडन्स डे न्हू, सो आमी कितें चिंत्तालीं इंडिपेंडन्स डे फ्लॅग करपा, इंडिया फ्लॅग करपा. एक्चुली आमी करूं सोदनासलीं, घालूं सोदनासलीं कलर, बट आतां आमी घाताय कलर, कित्याक फ्लॅगा भाशी बरो पॅटर्न येवपा. ओके, सो दूद घेयलां थोडेंशें आनी हांव थोडेंशें एक ड्रॉप असो घातलो. ओके, सो ड्रॉप घातलो. सो इंडिया फ्लॅग एश करपा हो सॅफ्रन असो आनी हो तुगेलो ग्रीन कलर. ओके, सो स्पेशल आमगे इंडिपेंडन्स डे बिरयानी अशी ती. ओके, सो आतां हांव घातां ग्रेवी. आमी एक्चुली लेयर कोताय कित्याक दम मारपा टायम ना, सो आमगे लेयर बिरयानी ती. ओके, आमी सगळे प्रॉन्स घाताय. ओके, लेयर एकू लेयर कोताय आमी एक्चुली. सगळे प्रॉन्स घाताय थिंगा. आतां उरतो रायस घाता. सो एशको लेयरींग करपाचें. हय, रायस बरो जाला ना गो. बरो जाला, फ्लफी. चोडूय सॉफ्ट ना, चोडूय हार्ड ना. आतां आमी आमगे कॅरमलायज्ड ऑनियन घाताय. बरो जाला कॅरमलायज. आतां हांव कलर घाता. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें कलर घायला ऑरेंज आनी ग्रीन. आनी आतां हांव 2 स्पून बरी घी घातलो. घियाचे बरो फ्लेवर येता. बस. सो फ्रेंड्स, आतां हांव बंद कोता. ओके, ही बिरयानी आनी एक थोडो कोता आनी मातशें कूक कोता. सो ती घी आनी मागीर ते सगळे फ्लेवर मिक्स जायन बरो अरोमा येतलो. ओके, ताका लागून जाली आमगेली बिरयानी. थँक्स फॉर वॉचिंग ग्रेस किचन. हेचोय जाली अनायरा गेली बिरयानी रेडी ना रे. बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी, क्युकंबर आनी रायता. आनी हेचोय चल ट्राय कर केशा ती सांग आमकां. आमगे इंडिपेंडन्स डे स्पेशल बिरयानी ती. तू ऑनियन घायले ना, ऑनियन घालना.
बरी हा बेस्ट डाडा बिर्याणी. हा नाही लाईक झाली बिर्याणी बरी हा सारखी टेस्ट स्पायसी हा गो ना मा प्रॉन्स बिर्याणी लायक जाता. चला जेत मागे मेळया नको बाय. बाय बाय. आता हांव ट्राय कोता बिर्याणी कशी आहा ती चोया चोयपा बरी आसा तशी ओके न्हू आतां तुवें ट्राय केली आनी हांव ट्राय कोता ओके चोया कशी जाली बरी जाल्या जाणा मुगो मॅनेज बिर्याणी बरी जाल्या आनायराकूय लायक जाली सारकी ना रे लाईक झाली रे आणू बेस्ट प्रॉन्स बिर्याणी स्पायसी केलं ना दाडन Spicy ना. निमगे फेवरेट प्रॉन्स नाही रे. बिर्याणी. टेस्टी प्रॉन्स दे रे ओटा प्रॉन्स दे रे राईस नाक रे बरी झाल्या. यम्मी बेस्ट झालं बाय. चल जेन मेळटाय मागीर तुमकां मागीर ओके तुमी जेय चल सी यू देन बाय. आणि चोय अनायरा आणि अलिया कलर कोताय से हाय नानो अलिया से हाय ओके ते बिझी हा ते पेंटिंग कोता अरे ते फ्लॅग कित केले ओके नाईस कर ओके आणि याचंय अनायरा कोता ड्रॉ हाय. याचंय अनायरा बरें ड्रॉ केला फ्लॅग कालटेणे वचय आणि हो कोण रे ओ डाडा ई मामा काटाव ओके इंग लिया काटा अनायरा आसतलें. हांव आनी इंग लिया बलून घे वाव असं म्हाका हाय मिक्स केला की जाता कित्याक ऑद कलर्स नाय न्हू हितू आनी हाय म्हाका कळ्ळें कळपाक आनी हितू हाय म्हाका जाय तितू पेंट्स ओके सो चल हांव ड्रॉ कर आणि याचंय अनायरागे जालें रेडी हाफ न रे तिचे बरी ड्रॉ केलें तेणे अचोय केलें तेणे डाडा मामा आनू एंड आलू ओके आनी हिंगा काडल्यात 3 बलून्स ओके अनायरा आणि अलियागे हातीकू सो आतां बलून्स करता जालें सो लास्ट मुगेलें पेंटिंग ओके सो फर्स्ट हांव डिजायन करता मागीर फ्लॅग मागीर आम सगळीं सो आतां पेंटिंग करता तूं पेंटिंग करता की हांव पेंटिंग करता आणि याचं इने आलिया पेंटिंग कोता याचं कित केलं मग कोण हा बरं के आणि ते केस बी सोण हा बुतू जाईन रे तू कित घेना दोघी पेंटिंग कित घेताय पेंटिंग करता आणि फ्रेंड्स यांचे आमगे ड्रॉइंग जालें कलरिंग बी केलें थोडे म्हाका मामानूय बी हेल्प केला कलर करपाक आनी हेचे बॉर्डर बी मालचो त्या मामान केल म्हाका हेल्प केल म्हाका मामान आनी हेचे एकदा गोवन ग्रेस फॅमिली अशें सांगत तुमकां इंट्रोड्यूस करता कोण करती सो ओ डाडा ओके हांवें एक टी शर्ट केला आनी एक पॅन्ट केला डाडाक ही मामा ओके ऑरेंज ड्रेस केलाय मामाक ओके हे हांव ग्रीन ड्रेस घान हा आनी हे अलेया ग्रीन ड्रेस घान हाय दोनी सेम घान हा आमी हे आख्खें ड्रॉइंग आमगेलें
आणि फ्रेंड्स म्हाका कमेंटा सांगाया तुमचे ड्रॉइंग लायक जाला ओ ना. ओके सांगाय म्हाका. आणि हांव म्हणपाक सोदिता हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल माय यूट्यूब फॅमिली फ्रॉम द गोवन ग्रेस फॅमिली. बाय. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. सो फ्रेंड्स फाल्यां आमी युट्यूबाचेर लायव्ह येतली 8 PM इंडिया टाइम. सो सी यू ऑल देयर. बाय.